म्हाका दिसता गोवा हावजींग बोर्डाचो एक कॉन्सेप्ट कितें आशिल्लो, नो प्रॉफिट नो लॉस म्हणून एक प्रॉफिट आशिल्लो, कॉन्सेप्ट आशिल्लो. जे गरीब जे लोक आसा पळय तांकां सगळ्यांक घरां मेळची म्हणून, जे कोणा कडेन घरां ना तांकां मेळपा खातीर हो कॉन्सेप्ट आशिल्लो आनी हावजींग बोर्डाचो कॉन्सेप्ट तोच आशिल्लो. आयज सद्या हावजींग बोर्ड कॉर्पोरेशन अशें ना, म्हटल्यार गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन ना ते सद्या प्रायवेट बिल्डर्स जाल्या, म्हटल्यार प्रायवेट लिमिटेड. फाटल्या एपाक तेंच्यांनी ऑक्शन केलें आनी लोकांक ऑक्शनाचेर फ्लॅटां म्हणून दिवपाक तेंच्यांनी धरयलें. सो ऑक्शन इतले म्हारग पडले, 25 लाख 26 लाखाक ते ऑक्शन पडले. हांव कितें म्हणटा, 25-26 लाख तर हे बारीकशे 49 स्क्वेअर मिटर घर घेवपाक न्ही जाल्यार प्रायवेट बिल्डर्स आसा पळय तेंची क्वॉलिटी सुपिरियर क्वॉलिटी आसतली आशिल्ली, हे सब स्टँडर्ड क्वॉलिटी घेवपाक नाशिल्ले. दुसरें म्हणटा ते 25 लाखाक तर तांकां तर कॅपेसिटी आशिल्ली जाल्यार हे इतले बारीक घरांनी घेवपाक नाशिल्ले, बऱ्या बिल्डरा कडेन वतले आशिल्ले. हांव एकूच म्हणटा कितें खबर आहा, आयज ऑक्शन केलेंच तुमी, तेंचे कडेन लोन जायनालो तेंचो, कित्याक तेंचे कडेन इतली गरीब मनशा कडेन इतली कॅपेसिटी आसना की बाबा ते 25 लाखाचे फ्लॅट घेवपा खातीर. सो ऑक्शन जावन तुमी लोन जायना म्हणून तुमी आमचो 1 लाख सुद्दां डेपोजीट आशिल्लो तो घेतलो. पण हांव इतलेंच म्हणटा कितें खबर आहा, जो 1 लाख आसा पळय तो 1 लाख तुमी तांकां रिफंड करचो. 1000 तुमी तो फॉर्म डेपोजीट म्हणून प्रोसेसींग म्हणून तुमी घेतलो, बरें आसा. हांव कितें म्हणटा, 1 लाख आसा पळय एटलीस्ट तुमचें कितें 15% डिडक्शन, जर सोड 15% नाका 20%, 5000 तुमी एक्स्ट्रा मारून तरी एक 80,000 तांचे रिटर्न दिवचे. कारण हे गरीब मनशांक खंयच्यान कश्ट करून आपले जे भांगर घर मेळपा खातीर तेंच्यांनी दिल्ले आसा. जो आमचो पयलींचो जय साळोकर आशिल्लो तेका सुद्दां मेळयलें. जे कितें हावजींग बोर्डान तुमी तो आउटरायट म्हणून शब्द घातला पळय, नाजाल्यार तुमी पयलीं जशें आशिल्ले पळय हावजींग बोर्डाचो कॉन्सेप्ट कितें आशिल्लो, हावजींग बोर्डूच लोन करून दिताले, म्हणल्यार लोकांक इन्स्टॉलमेंट हावजींग बोर्डानूच भरता, बँक कांय लागनाशिल्ली. सो तशें तरी एक करून दिवचें म्हणून. पण आमी तेंच्यांनी कितें म्हटलें, आमी बँके कडेन उलयतले, तुमकां लोन करून आमी सगळे दितले. HDFC बँक, मागे बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ बरोडा सगळ्यांक बसयले. पण लास्टाक रिजल्ट कितें जालो, व्हॅल्युएशन रिपोर्ट आयलो कितें खबर आहा, 25 लाखाच्या फ्लॅटाक फक्त 18 ते 19 लाख तांकां लोन मेळटा. बाकीचे 6-7 लाख आसा पळय तांकां बॉल्सांचे घालचे पडटा. दुसरें म्हणटा ते सेल डिटा खातीर 1.5 लाख सेपरेट करचो पडटा, म्हटल्यार 8 लाख हांगाच पडले. नवो तर घरान तर कोणूय वतलो फ्लॅटान जाल्यार एक कितें बाबा नवें कोण हाडटा न्ही फर्निचर या TV फ्रीज कितें हाडटा, सो ताका आनी 2 लाख घालचे पडले. म्हटल्यार 10 ते 12 लाख एक कॉमन मनशान म्हणजे तो बारीक मनीस आसा पळय ताका 12 लाख सेपरेट बॉल्सांतून घालचे पडटा. कॉन्सेप्ट केला पळय आउटरायट आनी ऑक्शन आसा पळय, हेच्या फुडें म्हाज्या हिसपान तुमी हो बंद करपाक जाय. नाजाल्यार तुमी हे टोटल प्रोजेक्ट आसता पळय हावजींग बोर्डाचे तुमी डायरेक्ट मेन्शन करा, गोवा हावजींग बोर्ड म्हणून न्ही, प्रायवेट लिमिटेड म्हणून तुमी मेन्शन करा आनी सोंपया. लोकांक कळटलें की बाबा हे सुपिरियर क्वॉलिटी म्हणून. सगळ्यांतलें म्हणल्यार कितें आसा, जे आउटरायट म्हणून दिल्ले पळय पेपराचेर ते हावजींग बोर्डांनी आपल्या बेनिफिटा लागून केल्ले आसा. हेजे पयलीं जी फ्लॅटां दिल्ली आसा ती डायरेक्ट हावजींग बोर्ड आपल्या अंडर घेतालो, जे कितें पेमेंट येताले ते सगळे. आतां आउटरायट केला आनी सगळे आमच्या अंडर घातलेले आसा. भायर तुमी लोन करपाचो आनी फ्लॅट घेवपाचे, पूण तें सगळ्या कडेन शक्य जायना. बिजनसमॅन सगळ्यांक ना, IT रिटर्न्स भरपी सर्वीस करपी आसा, पण तेंची इच्छा आसा फ्लॅट घेवपाची, पूण तेजे कडेन जायना. बँक म्हणटा 3 years IT रिटर्न्स जाय, पण सगळ्या कडेन IT रिटर्न्स भरपी कोण ना. 0 IT भरपाक तुजें हय, पूण बँक एक्सेप्ट करना न्ही. 0 करता ना करना, हांव गेल्लो म्हाजें जावना. बँक म्हणटा कंपल्सरी 3 years IT रिटर्न्स जाय म्हणटा, बट सगळ्या कडेन हें शक्य जायना. जाल्यार जर तुमी आउटरायट केला तुमी करून दिया, कित्याक भायर जर आमी जर फ्लॅट घेता जाल्यार बिल्डर आमकां फ्लॅट लोन बीन करून दिता आनी सवाय मेळटा. हय, आनी सवाय मेळटा. जाल्यार हे 25 लाख जे आमी आतां खंयच्यान म्हणून भरपाचे, कसो म्हूण लोन जातलो आमचो. जर आमची मागणी एकूच हावजींग बोर्डा कडेन जर तुमचे कडेन जाता जाल्यार आमकां तुमी लोन करून दिया, ना जाल्यार आमचो जो 1 लाख आसा तितलो 20% डिडक्ट करून तुमी रिफंड करा आमचो अमावंट.